काँग्रेस पक्षाचे फुडारी चिराग नायक हांणी सोमारा पाजी फोंड हांगासर नागरिकांक खातीर सुविधा केंद्र सुरू केला। काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या हस्तुकी ह्या केंद्राचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव, एम.के. शेख आनी हेर मानेस्तूय हजर आशिल्ले। विधानसभा वेंचणुके वेळार गोंया भायले मतदार येतात आनी गोंयचे भविष्य थारावन वतात। ह्यान फुडें अशें घडपाक दिवचें ना म्हूण चिराग नायक उलयला। आर्टिक्स ब्युरो रिपोर्ट। आज पर्यंत जो एक्टिविटी आम्ही केल्या इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, वुमन एम्पावरमेंट जे कशें आसा आमी ट्राय केले लोकां कडेन पावोवपाक। पूण विथ दीस ऑफिस कितें जाता, आय एम गेटिंग अ वायडर हॉरायझन, प्रत्येका कडेन पावपाक शकतलो हांव तांकां वन पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट। आनी मेजर पार्टीज जो आतां आमी इलेक्शन रोल स्टडी केला, एका घरांनी 40-40 नांवां आसात। जे हांवें लास्ट एका मुलाखतीन म्हजें सांगलां की 1650 लोक मडगांव रावना, जे भवितव्य ठरयता आनी 5 वर्सांनी खंय वचून रावता। हें आमकां दुखता। आमी रावता लास्ट 40 वर्सां मडगांव, आमच्या हातान ना। आतां ते 1650 हांवें सांगिल्लें एक 25 दीस पयलीं आतां रोल स्टडी करत गेल्यार वेगवेगळे ऑप्शनांनी आतां ते 28 पावल्या। हे सगळे आमी आतां ओपन करतले। सो लोकांनी हांगा येवचें, तांचो हाऊस नंबर आमकां सांगचो आनी आमी तांकां सांगतले की अशें अशें आसा। आनी विथ डिफरंट मेथड्स वी वील कन्वे टू पीपल वॉट इज गोईंग ऑन इन द सिटी ऑफ मडगांव। चिराग नाईक आणि आपले ऑफिस मडगांव फॅसिलिटी सेंटर हे आज ताणें इनॉग्रेट आमी आज केला। आनी म्हाका दिसता अत्यंत बरी गोष्ट मडगांवकारा खातीर, ज्याक आमचो लिडर श्री राहुल गांधी जो बिहाराक वोटर अधिकार यात्रा ज्याची आज ती यात्रा सोंपली, तो प्रत्येक देशाच्या नागरिकाक कशा पद्धतीन आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बोगस वोटर्स रोलान घातल्यात हे टायम एन अगेन आमी एक्सपोज करत आसा। फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें की 4 मतदारसंघ आमी एक्सपोज केल्ले, एक सांगे, वेळ्ळे, सांताक्रूज आनी मडगांवचे थोडे वोटर्स आमी थंय एक्सपोज केल्ले। ताच्या उपरांत पणजेच्या शारान आमी पळयलें की नेपाली हू आर अ फॉरेन सिटीजन ते सुद्दां वोटर म्हणून आज गोंयान रजिस्टर जाल्ले आसा। सो म्हाका दिसता मडगांवकारांक ही एक फॅसिलिटी जातून तांकां तांचे वोटरांचे वोटर कार्ड्स समजा न्यू करपाक जाय, व्हेरिफिकेशन करपाक जाय किंवा न्यू कोणाकूय एडिशन आसा जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी ताणें फॅसिलिटी हांगा ओपन केल्या। आज जेन्ना काँग्रेस पक्षाक तेणें तेंको दिलो त्या वेळाच्यान जायते अनेक प्रश्न सुटावे करपाक आनीक इतल्यो कॅम्प जाल्यो विदाउट एनी गव्हर्मेंट एसिस्टन्स। he is going ahead, helping the needy, going ward wise. Several programs we can see that Bab Chirag has done. For the very first time म्हाका दिसता मडगांवच्या गांवांत लोकांक एक आशा आहा